हो जागो दिला देवाचे उतर परगट करपाक. तेंकां सोम्या देवा तुज्या सुबाम बेसांवांनी तुवें बोल्ल्याय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा. आनी आमी सगळीं हांगर आयकोंक येयल्या तुजें उतर. पवित्र आत्म्या तूं सगळ्यांच्यो ओतमीक कान ओपन करताय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा. हे उतर ते देवाचें जान आसा त्या वचोन आमच्या काळजान भितर रिगोनी आनी ही बोरी माती आमचे काळीज सुबाम फळां हाडटली म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा. आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्या म्हाज्या तायाचेर तुजो कंट्रोल आसचो न्ही. म्हाजी उतरां न्हू पूण ती तुजी उतरां जावनी. हे हांव मागणें करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. बाब भयणानो, हो पोस्टर तुमी पळयला? हो पळयला पोस्टर तुमी? ह्या पोस्टरान कोण आहा? सिस्टर आहा आनी ब्रदर जॉन्सन आहा. आनी सिस्टरीन पयलेच सांगला गोवायकी आमी जावपाक जाय. आनी हांव गोवायकी दितां. हांव हांगर येवपाक नासलो. सिस्टरीन जेन्ना म्हाका मॅसेज घातलेली सकाळीं पोर म्हाका मॅसेज घातलेली तेन्ना हांव हांगर येवपाक नासलो. हांव कामाक वचपाचो आसलो. आनी सिस्टरीक तेणें म्हाका 7 सुमार फोन केल्लो सिस्टर कोरिनान. ती कालूच गोंयां येयल्या. ओमानाक आसता ती काल गोंयां येयल्या. आनी म्हाका ताणें कॉल केलो आपूण लँड जाला म्हणून. आनी हांवें ताका सांगलें म्हाका एक सपन येयला आनी ह्या जाग्याचेर हांव प्रीच करता म्हणून. तिका हांवें सांगलें. मागीर म्हाका सिस्टरीन फोन केलो आनी सिस्टर म्हणून थँक्यू तुवें तो पोस्टर सगल्यांक शेअर केला. हांवें म्हणलें सिस्टर म्हाका अशें अशें सपन येयलां आनी हांवें सपन सांगलें आनी आमी आमचे दोगांयनी आमचें कॉन्वर्सेशन कवर केलें. 10 सुमार म्हाका सिस्टरीन फोन केला, ब्रदर तूं देवाचें उतर परगटूंक शकता. आनी भाव भयणांनो, असो आमचो पवित्र आत्मो काम करता. आतां हांव हांगर येवपाचो नासलो पूण सपन म्हाका पडलें की हांगर तूं देवाचें उतर परगटताय म्हणून. आनी हांव सदांच सांगता जी म्हाका वखता तांकां हांव सदांच सांगता पवित्र आत्मो म्हाजेशीन सपनांनी आनी विजांनी उलयता आनी तुमचेशीनूय उलयता भाव भयणांनो. पूण आमचो कान ताका आमी दिवंक ना. आनी आयज हांव पवित्र आत्म्याचेर शिकोवपाक हांव आयज पवित्र आत्म्याचेर उलयतलो भाव भयणांनो. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा, सिस्टर जॉन 17:3. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. भाव भयणांनो, देव आमकां साश्णीक जिवीत कशें मेवता. साश्णीक जिवीत आमकां कशें मेवता देवाचें उतर हांगर म्हणटा, जेन्ना आमी देवाक आमच्या वखत येल्या, जेन्ना आमी आमच्या देवाक वखत येल्या तेन्ना आमकां साश्णीक जिवीत मेवता. If I don't know my God, how can I believe in my God? John 3:16 says, God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whosoever shall believe shall have eternal life, shall not perish and have eternal life. Whosoever believes. How will I believe if I have not known my God? So knowing God is important, then comes believing. If I don't know my God, how will I believe? हांव तर म्हाज्या देवाक नोको नाजाल्यार हांव तेजें सोत कसो मानतलो. तेका लागून हांवें म्हाज्या देवाक पयलो वळखून घेवंक जाय. सिस्टर सुमित्राक हांव JCILM जेन्ना तेन म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्नाच्यान म्हाजी वोख. हांव सुबेज नोको आसलो तेचे, हांवें आयकोन जाणा आसलो. पूण जेन्ना हांव तिका मेवलो तेन्ना म्हाका तिचे खूब कितें म्हाका जाणवा येयली. ही कितकी मोगान देवाच्या बोललेली ही बायल आसा ती म्हाका कळोन येयली. भाव भयणांनो, जो मेरेन आमी आमच्या देवा बारी अनुभव घेयनात, आमी आमच्या देवाक वळखनात, नाजाल्यार आमी आमच्या देवाक कशें वखतले. आय हॅव टू नो माय गॉड.
And how do I know my God? I know my God by the word of God. देवाच्या उतरान आमकां देवाची जाणवाय मेवतली. आमकां देवाचे उतर जाय आनी हे उतर जावन आसा आमचें खाण आनी हे आमी डेली खावपाक जाय भाव भयणान. आनी आमी देवाचें उतर तर खायना आनी बरें आमी आमचे कुडीक तर आमी बरें चिकन खाल्लें. आतां आमी चिकन खाल्लो आनी पुलाव खाल्लो, आमची कुडीची आमी वेवस्था केली. पूण आमच्या ओत्मीक आमकां जे जाय, कित्याक आमी जावन आसा ओतमे, आमी जावन आसा ओतमे, देव जावन आसा ओतमो. आनी देवा बारीक कनेक्ट जातलो नाजाल्यार आमी ओतमे आसपाक जाय. आनी देवा बारीक कनेक्ट जावपाक म्हाजो ओतमो आनी देवाचो ओतमो कनेक्ट जातलो. आनी दुसरी वाट ना भाव भयणान. देवा बारीक कनेक्ट जावपाक जाय नाल्यार तुवें ओतम्यान कनेक्ट जावपाक जाय, तुज्या मोनान न्हू. ओतम्यान ते ओतमो टू ओतमो कनेक्शन. ताका लागून भाव भयणांनो, आमी आमच्या देवाक आमी जाणा जावपाक जाय. हांव तर म्हाज्या देवाक नोको, हांव साश्णीक जिवीत म्हाका कशें मेवतलें. आनी आमी जायतीं जाणां आमी क्रिस्तांवां, जल्मल्यान आमी क्रिस्तांवां. आनी थोडी घडयेक आमची हिंदू भाव भयणांय आसत, पूण आमी जल्मल्या क्रिस्तांवां. पूण देवाक तर आमच्या वळखोंक ना, नाजाल्यार साश्णीक जिवीत मेवपाक बरें डिफिकल्ट आहा. क्रिस्तांव म्हणून तुका साश्णीक जिवीत मेवचें ना भाव भयणान. ह्या हितून रावनाकान आपूण क्रिस्तांव म्हणून आपणाक साश्णीक जिवीत मेवतले. जेन्ना तूं तुज्या देवाक वळखतले, देवाचें उतर म्हणटा नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. देवाक वळखताय तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवता. हांव तर म्हाज्या देवाक वळखोंक ना नाल्यार म्हाका साश्णीक जिवीत मेळोंक शकना, कित्याक हांवें वळखोंक ना नाल्यार हांव सोत मानचो ना. सोत मानता पळय तेन्ना साश्णीक जिवीत मेवता. सोत मानप म्हणजे हांवें विश्वास करप आनी म्हाजें पावल फुडें घालप. सिस्टर म्हणटाली, सिस्टर सुमित्रा आपणाचें टिचींग दिता पळय तेन्ना, आयकलें आनी भावार्थाचें तो देप फुडें घातलें ना. तुजो भावार्थ फकत तुज्या भितरूच आसा. भावार्थ अशें देवाचें उतर अशें म्हणटा, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड. Faith without action is dead. When you have faith, you have to act. Then it is activated. Faith is voice activated with corresponding action. ताका लागून आमी कितें उलयता तें आमी करून दाखोवंक जाय. जेम्स 1:22 अशें म्हणटा, फकत आरशा मुखार येवन पयलें म्हणून जायना. You have to be the hearer and the doer of the word of God. आमी आयकोंक जाय आनी तें उतर जेवपाक जाय. तेन्ना आमी खरी क्रिस्तांवां, तेन्ना आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार, आमी क्रिस्ता भाशेन आमी जियेता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. John 7:37 to 39. Sister. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Praise God. Praise God, hallelujah. हांगर जेजू सांगता, कितें सांगता, जो कोण पळय तानेला, जो कोण पळय भुकेला, तो म्हाजेशीन येयात. जेन्ना आमी जेजू लागीं वयता, जेन्ना आमी जेजूचेर सोत मानता, जेन्ना आमी दाखोवन दिता की जेजू हांव तुका तानेल्या, हांव तुका भुकेल्या, तूं म्हाजो जिवाचो पयलो आनी व्हडलो जागो तूं घेताय, तेन्ना भाव भयणांनो जेजू तुका एक प्रॉमीस दिता. आनी ती प्रॉमीस म्हटल्यार पवित्र आत्म्याची. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान
भाव भयणांनो आमी जेवपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी हांगा देवाचें उतर म्हणटा, that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Out of his bellies means out of your heart. This is not talking of this heart, it is talking about your belly. Here is the spirit. The spirit of a man lives here in the belly. The spirit of man lives in the belly, not in your heart, not this heart. This heart is limited to pumping the blood. This heart is the heart of the inner man. हे जावन आसा आमचो पवित्र आत्मा जो रावता वो आमच्या बेलीन रावता. So here the heart is the belly. From the belly shall flow rivers of living waters. But this spoke he of the Spirit which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. भाव भयणांनो पवित्र आत्मा आमचेर केन्ना येता? जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी दोनी म्हणून आमी मानून घेता, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां देव दिता. कित्याक लागून हो पवित्र आत्मा जाव भाव भयणांनो? जेजू कित्याक ह्या पवित्र आत्म्याचे इतके सुबेज उलयता? जेजू आपूण खुद पवित्र आत्म्याचेर उलयता. मॅथ्यू 4:1 अशें म्हणटा, Jesus was led in the wilderness by the Spirit of God to be tempted by Satan. Jesus was led in the wilderness by the Spirit of God. जेजू ओराण्यान पवित्र आत्म्यान तेका व्हेलो, सैतानान तेका तपासपाक. आमकां ह्या संवसारान, ह्या आमच्या संवसारान जेन्ना आमी वाट चलता भाव भयणांनो, नाजाल्यार पवित्र आत्मो जाव आमकां. जेजूक तर तेजी गरज आसली, नाल्यार ती तेज्याहून सुबेज गरज आमकां आहा. कित्याक जेजू आपणाच्या आत्म्यान देव आसलो, कुडीन मनीस आसलो, पूण आत्म्यान तो देव आसलो. कुडीन मनीस आसलो आनी आमी मनीस, पूण आमचो आत्मो पवित्र आत्मो त्या आत्म्यान भितर आसा. कित्याक हे फुकट देणें आमकां देवान दिलां. आनी ह्या देणाचेर भाव भयणांनो आमी जबरशे नकत म्हणून आमी ह्या संवसारान शेणटा. कितके जाणांक तूं लोकांक हिसाशी पवित्र आत्म्याशीन तूं केन्ना उलयलाय? ते म्हणटा आमी नको. भाव भयणांनी पवित्र आत्मा जावन आसा तुजो बेस्ट फ्रेंड. आनीक फ्रेंड ना भाव भयणांनो. ह्या संवसाराचे फ्रेंड तुका सगळे सोडून वयतले. आमी विचेत पुताची गजाल जेन्ना सिस्टर सांगताली, जेन्ना पयशे कबार जाले सगळे सोडून गेले, पूण पवित्र आत्मा तुका सोडचो ना. Tomorrow soul, he will never leave you nor forsake you. पवित्र आत्मा तुका केन्नाच सोडचो ना. तुजे हे निमणे स्वास तुजो ह्या संवसारान आसोसर पवित्र आत्मा तुज्या बारी आसा म्हणजे आसा. हो तुजो बेस्ट फ्रेंड. आनी ह्या बेस्ट फ्रेंडाशीन उलोवपाक गरज भाव भयणांनो. कितकी जाणां पवित्र आत्म्यांक तुमी उलो मारता? तुमी सांगा म्हाका. कितकी जाणां हांगर तुमी पवित्र आत्म्यांक उलो मारता? हात वयर घाला. पवित्र आत्म्यांक उलो आमी मारपाकूच जाय. कित्याक देवान जेजून सांगले. जॉन 16:7 कितें म्हणटा तें पळोवया. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. आवाज उणो जालो घो दिसता तुमकां? आवाज उणो जालो घो दिसता? पळय आमी रोखडीच कॉम्प्लेसंट जाता. परत सांगता, म्हाका तुमी आर्गां दिना, सैतान हांगलो पवतलो.
ज्या जाग्याचेर देवाचे उतर उलयता थंयसर देवसार बाय डिफॉल्ट येता. बी काडपाक जाय ताका. जेन्ना ताका लागून मोठ्यान आर्गां दियात देवा. आय टेल यू द ट्रूथ. जेजू ह्या संवसारान एक पासून फोट उलयला. कित्याक म्हणटा तो आय विल टेल यू द ट्रूथ? आमकां भावार्थ धरूंक जाय म्हणून. आपूण तुमकां खऱ्यांनीच सांगता म्हणटा. आपूण तुमकां फोट सांगना. आपूण तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, तुमच्या फायद्याक लागून. इट इज टू युअर एडवांटेज. तुमच्या फायद्याक लागून. कोणाच्या फायद्याक? आमच्या फायद्याक लागून. आमच्या फायद्याक लागून आपूण म्हणटा आय गो अवे. जेजू कित्याक गेलो ह्या संवसारांतलो? आमच्या फायद्याक लागून. कित्याक कुडीन हांव हांगर आसा आनी हांव आतां म्हापसाचो. हांव म्हापसा आसोंक शकना कुडीन. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान चलतालो, ही वॉज लिमिटेड बिकॉज ही वॉज इन द फ्लॅश. एकाच जाग्यार आसोंक शकतालो. जेरुसलमाक आहलो, जेरुसलमांगूच, आनी दुसऱ्या एरियांनी तो आसोंक शकनासलो. पूण आयज जेजू खंय आहा? आयज जेजू तुज्या भितर, आयज म्हाज्या भितर आहा, आनी आयज ह्या संवसारान कोण लोक आहा तेंच्या भितर जेजू आहा. कोणाच्या फायद्याक? आमच्या फायद्याक म्हणटा भावा भयणांनो. इट इज टू युअर एडवांटेज दॅट आय गो अवे. फॉर इफ आय डू नॉट गो अवे, आपूण वचोना, नाजाल्यार वो तुका वॉट यू कॉल फॉर हेल्पर? आदारी. वो आदारी तुका येवचो ना. तुका आदार दिवपी मनीस येवचो ना. आनी पवित्र आत्मा मनीस. God is a person. He is your friend. And if you speak to the Holy Spirit is going to speak back to you. I can guarantee you that. I have seen it in my life. म्हाका तर जाला, तुमकांय जातलें. पवित्र आत्मा तर म्हाजीशीन उलयता, तुजीशीन उलयता. God is not a respecter of person. God is never a respecter of a person. We have to understand that God loves everyone, and everyone is the creation of God, and he loves everyone the same. No matter you might be the preacher for 100 years, he loves you the way he loves anyone who is come who has not even encountered Jesus. He loves you the same. So God is not a respecter of person. So don't be confused that no, he is anointed. You are anointed. You don't know what is your anointing. You have not seen your anointing that is there. If you touch a sick person, that person has to be healed. If you say in the name of Jesus, she is healed. So it is in you. The strength is in you because the Holy Spirit is in you, the helper. When you call out to him, he is going to go and perform, not you. You are not going to perform. The Holy Spirit in you is going to perform. And that is why he said, the helper will not come to you, but if I go, I will send him to you. He will send him. And when he sends, when God blesses, he never takes the blessing away. You can lose the blessing, but God will never take the blessing away. Psalms 89:34 says, sister, Psalms 89:34. I will not violate my covenant or alter the word that went forth from my lips. If God is saying you are blessed, you are blessed. Don't be confused. God is not going to alter his word, nor is he going to take the blessing back. He is not going to do that. Your blessing will go when you yield to Satan. God does not take the blessing he puts upon his people. If he has spoken it, it is done forever. He will never take it back. एकदा देवान तर तुजेर बासावणी केल्या, ती बासावणी तुजी सासणाच्या सासणाक. तू मरण वयतले पूण ती बासावणी मरण वयची ना. भाव भयणांनो, आमी जाणा जावपाक जाय आमचो देव कोण पळयतो. आमचो देवाचे उतर जावन आसा कवनंट. कवनंट म्हणजे एक एग्रीमेंट जो तुवें तोडपाक जायना.
Marriage is a covenant. We don't break it. That is why we say, what God has joined together, let no man separate. It's a covenant. Covenant is not to be broken. God does not break his covenant. He does not violate my covenant or alter the word that went forth from my lip. So God is faithful. God is not away from us. We are away from God. आमच्या कडल्यान देव पयस ना भाव भयणांनो. आमी देवा कडल्यान पयस आव आनी आमी देप मारूंक जाय आनी देवा कडेन आमी वचपाक जाय. कोहे वयतले भाव भयणांनो देवा लागीं. देवा लागीं वचपाक देवाचें उतर म्हणटा, आबा फादर पासून तूं म्हणटलोय नाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका हुस्कायता. पवित्र आत्म्यान आमी देवाक लागीं जाता. तेका लागून हो देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला. देवाचे गूट आमी जाणा जावन घेवपाक. हे देवाचें उतर तर तुका सजमतले नाल्यार हो पवित्र आत्मा तुका हे उतर देवाचे उक्तापे करतलो. बेश्टे मनान तुज्या देवाचें उतर तुका उक्तापे जावचें ना. देवाचें उतर बेश्टे जायना उक्तापे भाव भयणांनो. पवित्र आत्म्यान देवाचें उतर उक्तापे जाता. आतां हांगर तुमी नवी आहा म्हणून हांव म्हाजी लायफाची टेस्टमनी तुमकां सांगता. कित्याक टेस्टमनी दिवप तितूनूच आमी देवाशीन लोकांक लागीं हाडटा. देवान म्हाज्या लायफान कितें केलें हें आयकल्या उपरांत मनशाच्या भितर भावार्थ वाडटा. त्या भावाक तर जाला हें म्हाकाय जावंक शकता असो आमचो भावार्थ वाडटा. देवाच्या उतरान रोमन्स 10:17 म्हणटा, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उतर आमी आयकोन आयकोन आमकां भावार्थ येता. तसोच जेन्ना आमी टेस्टमनी आयकता आमच्या लायफान देवान कितें केलें आपणाच्या उतरा उदेशी, तेन्ना भाव भयणांनो आमचो भावार्थ वाडटा. आनी अशेंच म्हाज्याय लायफान घडलें. 2003 म्हाका म्हाजें तिसरें चेडूं जालें. आनी जेन्ना हें तिसरें चेडूं जालां पळय तेन्ना दुसऱ्या दिसा आमकां कळोन येयलें ह्या चेडवाक हार्टाचे प्रॉब्लेम आहा. एकूच प्रॉब्लेम न्हू, मल्टिपल प्रॉब्लेम्स आहात. आनी 10,000 आहा म्हाजेशीन बॉल्सान आनी ते 10,000 हांवें दवरलेले हॉस्पिटलाचे खर्चाक. आनी म्हाजेशीन पयशे ना. हांव व्हडलो गिरेस्त न्हू, एक गरीबूय म्हणना, मिडल क्लास फॅमिलीन बिलोंग करतालो. पायशीन जायते पयशे आसले पूण म्हाजें रिलेशन पाय बारी बरें नासलें म्हणटकूच त्या पयशांची आस म्हाका नासली. पूण भाव भयणांनो जेन्ना हो प्रॉब्लम म्हाज्या लायफान येयलो आनी डॉक्टरांनी म्हाका सांगलें तुका इमिजिएटली तेजें ऑपरेशन करचें पडटलें नाजाल्यार हे भुरगें जगचें ना, कित्याक हेका मल्टिपल इश्यूज आहात. आनी कोणेन तरी म्हाका एका फ्रेंडाचो नंबर दिलो आनी तेणेन सांगलें की तुका चेन्नई फ्लाय करचें पडटलें. बॉल्सान पयशे ना भाव भयणांनो, चेन्नई फ्लाय करचें पडटलें. आनी तेन्ना म्हाका देवाचें उतर, एक पवित्र आत्मा म्हाका देवाचें उतर दिता. जॉन 9:3. Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. म्हाका पवित्र आत्म्यान हें उतर दिलें, भियेनाकाय तूं, तुज्या पातका उदेशी हे दुयेंस ह्या भुरग्याक येवंक ना. पूण देवाची महिमा तुका पळोवपाक जाय म्हणून तूं देवाची महिमा पळयतलें. देवान दुयेंस घालूंक ना भाव भयणांनो, देव दुयेंस घालिना. तूं जेनेसीस 1 तर वाचशी नाजाल्यार एवरीथींग जेन्ना देव कितें क्रिएट केला तेन्ना म्हणटा इट इज गूड. आनी मागीर जेनेसीस 1:31 म्हणटा इट इज व्हेरी गूड. गॉड इज नॉट क्रिएटिंग एनीथींग दॅट इज इवल. देव वायट पळय तें रचून हाडिना, देव बरें पळय तेंच रचून हाडटा. पूण सैतान आमच्या भितर थोड्यो बियो घालता आनी ह्यो बियो आमकां त्रास करपाक आसता. पूण
देवाची मोहिमा जेन्ना आमी देवाच्या उतरार आमी पातयेवन रावता पळय तेन्ना आमी देवाची मोहिमा आमी तेन्ना पळयता. आनी हे उतर म्हायशीन भाव भयणांनो, हांव चेन्नई फ्लाय जावसर पयशांची अरेंजमेंट जाली, 3 लाख ऑपरेशनाक सांगले आनी 2003 3 लाख म्हणजे तुमकां खबर आहा. म्हाजेशीन 10,000 आसले ते हांवें हॉस्पिटलाचे बील फारीक केले, पूण देवान म्हाका पयशेय दिले आनी हांव चेन्नई पावलो. चेन्नई जेन्ना हांव पावलो तेन्ना डॉक्टरान म्हाका सांगले 90% म्हणूंक लागलो चान्सीस तेजे उणे आहा जगपाचे आनी 10% हा म्हणूंक लागलो म्हाज्या कडल्यान बरोवन घेतले. हे नॉर्मल तेंची फॉर्मेलिटी आसता, म्हाजी सिग्नेचर घेतली आनी एक म्हाका व्हडलो आडो येयलो. तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो ह्या आपूण फर्स्ट टायम ऑपरेशन कोत्ता. आतां हांव गेल्लो एका डॉक्टराक लागून, तो डॉक्टर ताका इमर्जन्सीन अमेरिकाक फ्लाय करचो पडलो आनी हो तेजो एसिस्टंट डॉक्टर आसलो. ताणें जायती ऑपरेशनां केल्लीं पूण एसिस्टंट म्हणून इंडिविज्युअल ताणें ऑपरेशन एकूय करूंक नासलें. आनी जेन्ना हे इंडिविज्युअल ऑपरेशन ताका करपाचें म्हाजें चेडवाचें फर्स्ट ऑपरेशन आनी आजून पासून हो डॉक्टर म्हाज्या चेडवाक वखता कित्याक तेजें तें पयलें ऑपरेशन. आनी भाव भयणांनो, होय डॉक्टर रॉबर्ट तेजें नांव, होय गोंयकारूच आसलो. म्हणटकच ताका गोंयकाराचें दूख ह्या डॉक्टराक कळलें. पूण हांवें त्या टायमार देवाच्या उतराचेर म्हाजो त्या नियाळ आसलो. म्हाका म्हाजेशीन पवित्र आत्मो कितें उतर उलयलो तेजेरूच म्हाजो नियाळ आसलो. हांवें चिंतूंकूच ना. आनी जेन्ना ह्या डॉक्टरान सांगलें म्हाका हे फर्स्ट टायम आपूण ऑपरेशन कोत्ता म्हणून, तेन्ना हांवें डॉक्टराक सांगलें डॉक्टर तूं ऑपरेशन कोर, कित्याक तूं तें ऑपरेशन करचो नाय, म्हाजो देव येवन तें ऑपरेशन करतलो. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना हांवें हें सांगलें तेन्ना म्हाजी बायल गोळ्योन हाला पडली. कित्याक ते चिंता हो फर्स्ट टायम ऑपरेशन कोत्ता आनी हे भुरगें आमकां जाय आनी हो कितें करीत, तेज्या मनान ते विचार चलता. हांवें म्हटलें बायलेक तूं कांय भियेनाका, देवाचेर आमी पातयेवन रावया. आतां म्हाजें चेडूं 19 वर्साचें आहा, कांयच प्रॉब्लम ना, सगळ्या प्रॉब्लमांतले सुटाव जाले, लोन ना कांय ना, आमी कोणा कडल्यान पयसो घेवंक ना, कोणा कडल्यान कांय करूंक ना, देवान सगळें आमकां दिलें. हांव म्हणना की म्हाका पयशे कोणें दिवंक ना, म्हाका लोकांनी दिले पयशे, पूण ते पयशे म्हाका परत पासून दिवचे पडले ना, कित्याक देवान तेंचीशीन उलयलो आनी हे पयशे म्हाका येयले. प्रेज गॉड. तेका लागोन भावा भयणांनो, पवित्र आत्मो आमकां हुस्कायता आनी हो पवित्र आत्म्यान आमी जियोवपाक आमी शिकपाक जाय. भाव भयणांनो, आमी जेजू जेजू पासून तर म्हणटा, नाल्यार हो पवित्र आत्मो तुका हुस्कायता म्हणून तूं जेजू जेजू म्हणटाय. हे उगडास धर, जेजूची मिनिस्ट्री ह्या संवसारान चल्ल्या पवित्र आत्म्यांक लागोन. जेजू 33 वर्सांचो आसतना मरोन गेलो, पूण जेन्ना मेलो तेन्ना तेणेन आपणाचो पवित्र आत्मो ह्या संवसारान धाडलो. मेलो, पुनर्जीवन जालो, आपणाच्या बापा लागीं गेलो आनी बापाक सांगलें तेंकां एक आमी अधिकारी दिवया, तेंकां हेल्पर दिवया आनी हो वचोन तेंची मदत करतलो. आनी आमी मागोना भाव भयणांनो ह्या पवित्र आत्म्याची मदत. आमी सगळ्यांशीन धांवता, पवित्र आत्म्याशीन आमी उलयनात भावा भयणांनो. तुज्या लायफान डिफिकल्टी येयले, तूं सगळ्यान पयलें कितें करताय? शेजाऱ्याक सांगतले, हेका सांगतले, तेका सांगतले. आनी फाटीं हांव कोणाक मिनिस्टर करतालो, तो म्हणूंक लागलो जाणें ब्रदर, आपणाची माय सीक जाली आनी आपणें इमिजिएटली 108 फोन मारलो, हें मारलें तें मारलें, सगळें इमिजिएट आपणाचें टाक टाक जालें. आनी म्हटलें आतां कित्याक फोन केलाय? ना, डॉक्टरान सांगलां बरें कंडिशन ना म्हणून. भाव भयणांनो, कंडिशन बरें ना म्हणटा पळय तेन्ना देवा लागीं येयलो. पूण तेच तर तेणेन जेजू तूं म्हाज्या पयलीं वयताय आनी सगळें थंयसर तयार करताय, म्हाजी माय येवपाची आसा. डिट्रॉनॉमी 31:8 म्हणटा, माय लॉर्ड शॅल गो बिफोर मी, ही वील नेवर लीव मी नो फोर्सेक मी, डू नॉट फियर, डू नॉट बी डिसमेड. भाव भयणांनो, देवाच्या उतर पयलें धाडपाक जाय. तूं तूं त्या जाग्यार पावच्या पयलीं देवाच्या उतर थंय धाड
आनी तो डॉक्टर तुका तुज्या मायंक कितें जाय पळय तें ट्रिटमेंट तो दितलो, देवाच्या विजडमान दितलो, देवाचे जाणवायेन तो तुजे मायंक ट्रिटमेंट दितलो, जावं कोणाकूयच्या घरच्याक तुज्या ट्रिटमेंट दितलो. आमी पयलो कोणाक उलो मारता, शेजाऱ्यांक उलो मारता, एका उलो मारता, तेका पयलो देवाक उलो मार. सगळ्याहून लागीं आहा तो तुका देव, वो पवित्र आत्मा तुज्या भितर जियेता. ह्या पवित्र आत्मा तेज्या भितर जियेता, त्या पवित्र आत्म्यांक तूं सांगोनाय. आनी त्या टायमार सांगलेले नाल्यार तुज्या घोडयेक मायंक हॉस्पिटलान बसून व्हरपाची गरज नासतली. अशीच एक भयण हॉस्पिटलान आसली आनी हांव हे भयणीक मिनिस्टर करतालो. हांवें ताका सांगलें, उठ आनी थंयसरले घरा कडेन यो, नाजाल्यार हांव येवन तुका थंयसरले हॉस्पिटलांतले डिस्चार्ज करून घरा हाडटलो. आमी सगळ्या दुयेंसांक भाव भयणांनो आमी रोखडीच धांवता. काल हांव डॉक्टरा आशीन गेल्लो, म्हाजे लेफ्ट सायड म्हाजी दुखताली. हांव डॉक्टरा आशीन गेलो आनी डॉक्टर म्हाका म्हटलें, म्हाका प्रॉब्लम कळपाक जाय कित्याक लागून दुखता पळय तें. तर म्हाका म्हणूंक लागलो, तूं लॅपटॉपाचेर खूब काम करताय म्हणून अमक्या जाग्यार म्हणूंक लागलो तुका. ओके म्हणूंक तो म्हाका सांगता, तूं एक्सरे काड, हें कर तें कर. हांवें म्हटलें हांव कांय करिना, म्हाका म्हाजो प्रॉब्लम कळलो, आतां हांव म्हाज्या प्रॉब्लम भाशेन कशें उलोवंक जाय तें हांव उलयतलो, हे तुजे पयशे घे. आनी हांव थंयसरलो उठलो आनी येयलो. म्हाका कळोंक जाय आसलें म्हाजो प्रॉब्लम कितें आहा पळय तो, ह्या प्रॉब्लम भाशेन कशें उलोवंक जाय ती म्हाका खबर आहा. देवान ती पदवी घातलेली, म्हाज्या भितर पदवी आहा की म्हाजें हिलींग म्हाका करपाक. तूं उलो मारिनाय म्हणून तुका मेळोंक ना. देवाचें उतर म्हणटा, यू डिडंट आस्क दॅट वाय यू डिडंट रिसीव. तुवें मागोंक नाय म्हणून तुका मेळोंक ना. तूं माग आनी तुका मेळटलें. भाव भयणांनो, डॉक्टराशीन वयता म्हणून आमी एगेन्स्ट ना, डॉक्टराशीन वचोंक जाय, पूण देवाचें उतर पयलें धाड आनी मागीर तूं वच. आनी मागीर पळय कशें बरेंपण मेळटा पळय तें. तो डॉक्टर तुका ट्रिटमेंट दिता, तितून तुजें इन्स्टंट हिलींग जातलें, कित्याक पयलें देवाचें उतर तुवें थंयसर धाडलें. हें करून पळया भाव भयणांनो, हें पयलें करून पळया. पयलें एका तेका उलो मारिनाका, पयलो तुज्या देवाक उलो मार. तुका हेणेन तेणेन रोचूंक ना, तुज्या देवान तुका रोचला, तेज्या भारी तुजें कॉम्युनिकेशन आसोनी. आनी एका तेका सांगलें नाजाल्यार तो तुका पयलो भिरांतूनच जितो मारून उडयतलो. अरे ना तें हें ना तें हेजेर पडटलें, तें तेजेर पडटलें. तूं वयच्या पयलींच तुका तेणीन आपणाचें दोतोरपण सांगलें. तेका लागून देवाक उलो मार. तो भिरांतीचो आत्मो न्हू, तो पदवेचो आत्मो. ह्या पदवेच्या आत्म्यांक उलो मार आनी तुज्या लायफान तूं पदवी पळयतली देवाची. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. मारी प्रेग्नंट कशी जाली? मारी प्रेग्नंट कशी जाली? आमची मदर मॅरी कशी प्रेग्नंट जाली? बाय द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट. द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट इज इनसायड ऑफ यू. रोमन्स 8:11 कितें म्हणटा तें पळोवया. रोमन्स 8:11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Praise God. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा तें पळय. इफ द स्पिरीट म्हणजे इफ द होली स्पिरीट ऑफ हिम हू रेस्ड जीजस फ्रॉम द डेड. कोणेन जेजूक मेल्लो जिवंत केलो. मेल्ल्या जिवंत करपाक बापायन ह्या पवित्र आत्म्यांक पदवी दिल्लो, तेका मेल्लेलो जिवंत करपाक. आनी हो पवित्र आत्मो तुज्या भितर आनी म्हाज्या भितर जियेता भाव भयणांनो. आनी हो पवित्र आत्मो तुज्या भितर पळय कितेंय वायटपण आहा तेका जिवीत दिवपाक हो पवित्र आत्मो तुज्या भितर आसा आनी म्हाज्या भितर आसा. आनी आमी नोको भाव भयणांनो, म्हाज्या भितर पवित्र आत्मो आहा तो कोण पळय तो? पवित्र आत्मो म्हाज्या भितर आहा तो देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. तिसरो म्हणून तो तिसरो न्हू, तेगूय एक ते.
आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर काम करूंक सोदता. पूण आमी ताका उलो मारिना. उलो मारिना नाजाल्यार कोण जाप दितलो? हांव तर जूड म्हणना, ब्रदर जूड म्हाका कित्याक पळयतलो? हांव तेचें नांव घेता पळय तेन्ना तो म्हाका पळयतलो. पवित्र आत्म्याक उलो मारता, पवित्र आत्मो तुजें आयकतलो आनी पवित्र आत्मो तुका आदार करतलो. पूण तूं उलोच मारिनाय नाजाल्यार तो तुका कसो? पूण तरी तो देवाचो आत्मो म्हणून तुका धीर दीत रावता, तुका हुस्कायत रावता. पवित्र आत्मो हुस्कायता आमकां भावा भयणांनो देवा कडेन वचपाक. आमी कुरपा म्हणून आयकल्या. देवाची कुरपा म्हणजे एक टॅप, आनी हो टॅप उदकाचो बरो भरलेलो हो टॅप केन्ना कोबार जायना. देवाची कुरपा केन्ना कोबार जायना. पूण एक कुरपे लागीं वचपाक पवित्र आत्मो आमकां जाव. वो पवित्र आत्मो वतलो तुका ही कुरपेशीन. ताका लागून भाव भयणांनो पवित्र आत्मो हुस्कायता तसलो आत्मो. देवाचो हुस्को दिता तुका तो. बरें पळय तें तुका सांगता तो. तुका कंडेम करपाक येवंक ना, तुका कन्विक्ट करपाक येयला. सिस्टरीन आमकां सकाळीं शिकयलां. ताका लागून आमी जाणा जावपाक जाय. देव बरें पळय तेंच दिता, वायट पळय तें दिना. तुजी पातकां तुका बोटां दाखोवन तो तुका घाये करपाक येवंक ना, तुजो घावो पेकोवपाक येयला. आनी हो पवित्र आत्मो तुजे घाये पेकयता. अनफॉरगिवनेसाचो घावो आहा, सिस्टर सकाळीं उलयल्या, पवित्र आत्मो पेकयतलो. म्हाज्या बापायचें आनी म्हाजें रिलेशन बरें नासलें आनी एक दीस हांवें तिडकीन म्हाज्या पांयचेर एक थापट मारलें आनी हांवें त्याच दिसा घरांतलो भायर सरलो आनी हांव येयलो. म्हाजें घर आसलें पूण म्हाजी माय हांव भुरगोच आसतना मेला म्हणून हांव म्हाज्या हांव डॅडीशीनूच आसलो. म्हाका खूब त्रास कोत्तालो तो, पूण हांव तेजीशीनूच रावतालो. कित्याक हांवें मांयक मोत्ताना सांगलेलें हांव पळयतलो, पायक हांव पळयतलो, तुका भिवपाची गरज ना. तुका देवाचो उलो तुका येयला, तूं बरे भाशेन वच, शांतीन वच, तुका हुस्को करपाची गरज ना, हांव पळयतलो. आनी अशेंच सैतानान एक दीस आड येयलो म्हाज्या आनी म्हाजो हात उखल्लो आनी म्हाजें रिलेशन इतकें वायट जालें म्हाज्या पांय बारी की म्हाका जायना ताका बोगसुपाक. फादर इशीन गेलो, फादरीन सांगलें वच आनी तेजीशीन बोगसोणें माग. पांयांक गोट धरले, बोगसोणें मारले, मागले हांवें बोगसोणें. सिस्टरीन सांगलां पळय तें आंगुल्ल्यान पुसोन वचोंक ना. मागले, पांये गोट धरले, सगळें केलें, पूण इट वॉज फिजिकल. बेश्टें हांवें केलो तो प्रोसेस. म्हाका फादरीन सांगलां तें उतर आयकलें, गेलो केलें आनी हांव सेपरेट म्हाज्या घरान रावंक लागलो. म्हाजेशीन घर आसलें पूण हांव रावनासलो, म्हाज्या पांयच्या घरान रावतालो. हांव गेलो म्हाज्या घरान रावपाक चालू केलें. पूण तेन्ना हांव जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो, पवित्र आत्म्यान म्हाका बोगसुपाक शिकयलो आनी तो आतां म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. म्हाजो पांय आतां म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. कित्याक पवित्र आत्मो तुका हुस्कायता आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तुज्या भितर काम करता तेन्ना आनीक तुका ते परत गाये दिसती पडचे ना. भाव भयणांनो, जेजूचे गाये दिसती पडटाले फकत शिसांक दाखोवपाक. भावार दवरपाक ते गाये दिसती पडले. when he rose in a heavenly body. ते गाये फकत लोकांक दाखोवपाक. आनी पवित्र आत्मो हे तुमचे सगळे गाये पेकयतलो. Forgiveness, if you can't forgive somebody, call out to the Holy Spirit. The help is just here, not even 1 meter, half meter. The help is just half meter. You are seeking help here and there. No, ask the Holy Spirit. Holy Spirit is love. And if you are lacking love, tell the Holy Spirit, I want love. And you will get the abundance of love flowing from him. That is what Jesus said in John 7:37, 39. You read it, sister. He said, the rivers of living water shall flow from your belly. Here,
Your solution is here, my dear brothers and sisters. Don't go too far. Your solution is right here. I am telling you, I have believed it and I have received from this here in abundance. In abundance. You know, I come with my car, which is totally outdated, but it does not take even 800 rupees petrol when I go for the ministry work. It is always showing the tank is full. The person who goes to put 800 rupees, it will cut off. Because God provides. He provides. No, I'm not telling you jokes. And I never tell anyone. Sister is the testimony. Today I put 1600 because I was just moving out everywhere here and there. I was not using it for the ministry. But the day I'm going to use it for the ministry, when I'm using to move to preach the gospel, I've gone hundreds of kilometers, 230 kilometers away, and I put already 800 rupees petrol. And I don't move. I move with the AC on. So you know how much petrol will require. But it is the super filling of the Holy Spirit. So that is how God is going to give you. You know, if you have 100 rupees in your hand, if you have 100 rupees in your hand, your 100 rupees will not get over if you thank God that this money that you have put in my hand is a blessing and it will never end. You know, I have seen, I'm not a very rich man, I'm saying it again. I have sufficient, but I never lack. I never lack in my life because God has blessed the work of my hand. Deuteronomy 28:12. Deuteronomy 28:12 says, God will bless the work of my hand. I shall never borrow, but I shall always lend. देव सांगता भावा भयणांनो, जेन्ना तू देवाक आर्गां दिता, हे तुज्या हातीन पयशे आहा, देवा हे तुवें दिल्याय म्हाका आणि ह्या पयशांचेर तुजे बेसांव आहा, नाल्यार हे म्हाज्या हातींतले पयशे भावा भयणांनो कोबार जावचे ना, ही गॅरंटी हांव तुमकां दिता. कित्याक हे देवाचे बेसांवाचे पयशे. जेन्ना तू तू चिंताय, सिस्टर सकाळी म्हणटाली आपूण चिंताली की आपणा शिवाय रानी कोण ना आणि आपणाक तो रेकल्यान एक सांगले आपूण ताका 10 परत दिवपी, तिच्या फुड्यान वचपाक भियेताले. ते तसल्यान सिस्टर सिमित्रा पळोवंक नासली. ती मागीर देवान येयल्या उपरांत हांवें तिका पळयली. म्हणटकच तेचे हांव पयलें नोको हांव, पूण ती सांगता म्हणटकच सोत, कित्याक हांवूय तसलोच आहलो, म्हाजो राग असो. I joined, I work in the police department. I joined as a police officer because I had anger issues. I had a very, you know, painful childhood. So I had a lot of anger issues and I thought that this is the best place to vent your anger. And I joined, but praise be to God, the Holy Spirit taught me how to love, even in those conditions. Praise God. And even in those conditions, I am spending most of my time doing the word of God, and everybody knows that I am doing the word of God, and nobody says anything to me. It is all glory to Him. They see me in office. म्हाका पळयतात त्या ऑफिसान देवाचे उतराचे काम करता. I am preparing my slides. I am preparing the daily gospel. They see. But they don't talk against me. They in fact, they say, तुझे चालू धर, देवाचे चालू धर तू. तुझे देवाचे चालू धर. बा भयणानो, when the favor of God is upon you, everyone will fall in place. Automatically, they will love you, even though you are not working. I've been not working for the last 2 years. I've been not working much. I'm just doing what the Lord has told me, even in office. It is all glory to God. I'm not, I'm not boasting here, but I'm saying it is His favor, that the favor is come upon my officers and all my colleagues, that they allow me to do these things and they don't stop me. So that is what I'm trying to tell is, when the favor of God is there on your life, you will see all things come together. ताका लागून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारीत रावंक जाय भावा भयणांनो. दिसाक हांव उणोत तो उणो, अडेज ते 3 वरां
हांव टंग्सान उलयतां. एटलिस्ट 2 to 3 hours in a day I speak in tongues, because speaking in tongues is what brings the supernatural into your life. Speaking in tongues is important. It is the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit is healing. The gift of the Holy Spirit is miracle working power. So everything is inside of you. Don't think, that sister is anointed, this brother is anointed, brother is anointed, this brother is anointed. No, everybody is anointed, because we are the creation of the same God. He has no favorite. It is because I have not understood. I am thinking that I am not the favored one. No, you are not. You are absolutely the favored one. And you have the absolutely same power that raised Jesus from the dead inside of you. And that is why Jesus said in John 14:12, John 14:12, Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. again you see, truly, truly. जेजू फोट मारता, कित्याक दोनदा म्हणटा ट्रुली ट्रुली, खरेंत खरेंत कित्याक म्हणटा? आमकां भावार धरूंक जाय म्हणून भावा भयणानो. कित्याक शीस तेज्या बारी भोंवताले, शीस भोंवताले, पळयताले वचोरया, पूण सोत मानी नासले भावा भयणानो. आमी देवाचे जायती वचोरया आमच्या लायफान पळयल्यात. तूं देवाशीन आसोंक, तूं देवाक लागीं आसोंक, देवा तूं लागीं ना जायत, पूण तुवें देवाचो हात तुज्या लायफान पळयलाच आसतलो. इट इज इम्पॉसिबल not to see the hand of God in your life. Whether you are in Christ or you were not in Christ, the favor of God is upon you always. The minute you have tapped, you see. तेका लागोन आमी देवाक अनुभवला, पूण आमी सोत मानिना. एका सिट्युएशनान सोत मानता, एका सिट्युएशनान सोत मानिना. तेका लागोन देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, ट्रुली ट्रुली आय से टू यू, whoever believes. हांगर कोण म्हटला? whoever. whoever म्हणजे कोण? कोणूय. whoever म्हणजे कोणूय. कोणूय हांगर आहा पळय तितक्या भितरलो कोणूय. कोणूय धाकटे भुरगे आसूं, धाकटुले भुरगे आसूं, तेणें तो जेजूचे सोत मानला. आनी काल हांव एके सिस्टरीक हांव मिनिस्टर करतालो, आनी ते सिस्टरीचो धाकटुलो चेडो आहा 3 वर्सांचो, आनी he is full of faith. This small boy is full of faith. तो जेजूच्या उतरा शिवाय आनी कांयच उलयना. कोणें तर भासून केलें नाल्यार म्हणटा जेजूच्या गायांनी तूं बरी जाली. आनी अशीच तिची शामाय बरी नासली, म्हणजे कितें तरी करूंक गेल्ली, आनी आवयच तो तेका सांगता जेजूच्या गायांनी तूं बरी जाली, आनी त्याच मिनटार ती बरी जाली. त्याच मिनटार भावा भयणांनी ती बरी जाली. कात जाल्लें तिका, पूण तेणेन ताका सांगलें जेजूच्या गायांनी तूं बरी जाली. भावा भयणांनी धाकटे भुरगे म्हणून देव आयकना म्हणून रावचो ना. तेणेन अहेंच मुटला म्हणून आयक. तुवें मुटलें, इफ यू हॅव एक्टिवेटेड द लॉ ऑफ फेथ, इट शॅल वर्क. ते जावपाकूच जाय. तेका लागून जेजू म्हणटा हूएवर बिलीव्स. कोणूय जावं तो, क्रिस्तांव जावं, कोंकणो जावं, मुस्लीम जावं, खंयचेय जातीचो जावं, जो देवाचेर विश्वास दवरता, इन मी विल ऑल्सो डू द वर्क्स दॅट आय डू. देवान कितें केलें? जेजून कितें केलें ह्या संवसारान? भाव भयणांनो, जेजून कसली वचोरया केली? कोण सांगूंक शकता जेजून कसली वचोरया केली पळय ती? उदकाचो सोरो केलो. सोरो म्हणजे वायन. ओके ना? मागीर कितें जाता, हांव एकदां होच मिनिस्ट्रिंगाक गेल्लो, आनी म्हाका म्हणूंक लागलो जेजूनूच सोरो केल्लो न्हू,
हांवें म्हटलें बाबा म्हाज्या जेजून सोरो करूंक नाहलो, जेजून वायन केल्लो आनी तितून अल्कोहॉल नासलें, उदकाचो केल्लो, ग्रेप्सांचो द्राक्षांचो करूंक नाहलो, उदकांचो तेणें तो वायन केल्लो. म्हणटकूच थोड्यांक कितें दिसता जेजून सोरो केलो म्हणटकूच आमी बरो पेंवपाचो. जेजून वायन केल्लो भावा भयणानो उदकाचो, मॅटिरियल ताणें उजार केल्लें तें उदीक. ताका लागून आमी जाणा जावपाक जाय. आनी नेक्स्ट देवान दोळे ओपन केले, कान ओपन केले, मेल्ल्या मनशाक जितो केलो, पॅरलायज जाल्ल्या मनशाक उठ आनी चल म्हटलें, आनी देव म्हणटा ती कामां तूं करतलोय, ती कामां तूं करतलोय म्हणटा. कितकी जाणां ह्या स्क्रिप्चराचेर विश्वास दवरता भाव भयणानो की हांव करूंक शकता म्हणून? कितकी जाणां विश्वास दवरता? इतकी जाणां विश्वास दवरता तितक्या जाणांनी तर केले, नाल्यार म्हाका दिसता आनी डॉक्टर आशिल्लो वचपाक कोणाक गरज पडची ना. आमी उलयतात भाव भयणानो, आमी हातूय वयर घातलो की आमी हें करता म्हणून, पूण जेन्ना आमच्या घरान कोण सीक जाता तेन्ना आमी पयलें कितें करता? 108 फोन मारता, नाजाल्यार शेजाऱ्याक सांगता. पयलो तूं हात धरून कित्याक म्हणना जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो? भाव भयणानो, शिकपाक आमी देवाचें उतर आख्खें आमचें लायफ आमी देवाचें उतर शिकले म्हणून कांय जायना भाव भयणानो. तुवें शिकले आनी लागू करूंक नाय, नाजाल्यार तूं तुजें उतर घेतलें आनी तुज्या पोटानूच दवरलें. एक गोरू पळय तोंड आपणाचें चाबत आसता तशें तूं फकत चाबले आनी तुवें तें एक्सरसायज केलें ना. ते खाल्ल्या उपरांत ती गाय उठोन चलता आनी मागीर दुसरोय काम करता आपणाची. ताका लागून भाव भयणानो, आमी जाणा जावपाक जाय ही पदवी देवान आमच्या भितर घातलेली आसा, आनी ही पदवी आमची पवित्र आत्म्यान ही आमकां सगल्यांक लागू जाता. कोणा कडल्यान पयस ना भाव भयणानो ही पदवी. कोणेनूच चिंतपाचें न्हू म्हाज्या भितर पदवी ना. तूं तो देवाचेर विश्वास दवरता, तूं ही सगळीं कामां करूंक शकता. आनी हो धाकटुलो 3 वर्सांच्या भुरग्यान तर केलें आनी आमकां दाखयलें, नाजाल्यार हांगर आमी कित्याक करूंक शकना? भावार जेन्ना आमी उलयता तो आमी चलोनूय दाखोवंक जाय. आमी उलयता भाव भयणानो, जायते टायम आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, आनी मागीर खाटेरूच न्हिदोन रावता. पयलें म्हटलां पळय तें फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड. हांवें म्हटलें जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो, चलोन हांवें दाखोवपाक जाय. न्हिदोन रावलो आनी मुटले म्हणून पेकोवणी येवची ना. पेकोवणी येता जेन्ना तूं काम कोत्ताय तें, उलयलाय तें तूं करून दाखयताय, तेन्ना पेकोवणी मेवता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. Ephesians 1:13. In him you also, in him म्हणजे जेजून जेन्ना आमी सोत मानता, when you heard the word of truth, जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता, the gospel of your salvation, जेन्ना आमकां साल्वासांव ह्या उतरा उदेशी मेवता, तेन्ना भाव भयणानो we were sealed with the promised Holy Spirit. जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरता, जेन्ना तेज्या उतरा उदेशी आमकां साल्वासांव मेवता, आनी ह्या उतरा उदेशी आमकां साल्वासांव मेवल्या उपरांत आमकां पवित्र आत्म्यान आमकां सील करता. आतां भाव भयणानो, जेन्ना आमी आंगुल्ले वयतले तेन्ना ह्या दाराक लॉक मारतले, कित्याक आंगुल्ल्यो वस्तू भायर वचपाक जायना म्हणून हे लॉक मारतले. हे लॉक मारल्या उपरांत ह्या दारा भितर कोणाक एंट्री ना. लॉक भायर आहा, ह्या दारा भितर कोणाक एंट्री ना. तशेंच जेन्ना हे पवित्र आत्म्यान लॉक केले, मागीर आनीक आमच्या आत्म्यांक देंवसार हात लावंक शकना. ताका लागून हो पवित्र आत्मा आमकां दिल्लो आहा. ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां बाळलेली आहात, पूण ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी आयकोता काय? ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी कान दिता काय? हे इम्पॉर्टंट भाव भयणानो.
पवित्र आत्मा तुजीशी डेली उलोवंक सोदता आनी उलयत रावतलो भावा भयणानो. तो थांबपाचो ना. जेन्ना तूं तुजो कान ओपन दवरतले तेन्ना हो आवाज येतलो. म्हाजेशी हांवें म्हटलें, तुमकां सांगलें, हांवें एग्जाम्पल दिलो आनी 2 विटनसीस, हांव कितें फोट उलयना म्हणून, ह्यो 2 भयणी जावच्या पयलीं, हांगर येवच्या पयलीं कितें घडलें पळय तें हांवें कशें म्हाका पवित्र आत्म्यान दाखयलें तें सांगलें. म्हाका दाखोवंक सोदता हांव कोण, देवाचो स्पेशल. म्हाका हांगर बोईंग 737 या तितून धाडला म्हाका हांगर ना. हांव होत येयला तुमच्याच भाशेन आवयच्या पोटांतल्यान भायर सर. तुमी आनी दुसरे भाशेन कोण येयल्या? आवयच्या पोटांतल्यानूच भायर येयल्यात न्हू. सगळीं तशीच भायर सरता. स्पेशल ट्रिटमेंट ना भावा भयणानो. तूं देवाचो मोग कर आनी ताचो मोग तूं अनुभवतली. व्हेरी सिंपल. वेन यू बिलीव यू वील रिसीव. इफ यू डाउट यू आर विदाउट. हे आमी जाणा जावपाक जाय. तेका लागून हो पवित्र आत्मा आमकां दिल्लो आसा आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्यांक बांदलो आसा. कित्याक हो बांदला भावा भयणानो तें सांगता. जेन्ना पयले आदाव जालो, आदावांक जेन्ना रचलो, तेन्ना देवान आदावांक आपणाच्या इमाजीन रचलो आनी तेज्या भितर आपणाचो सोयम घातलो. देवसार येयलो, इवे लागीं फोट उलयली, इव येयली, आदावांक सांगलें, आदावान आपोल खाल्लो आनी आपणाचो सोयम विकलो. आनी मागीर आमी जाली सैतानाची गुलाम. हे टायम देवसार रावून हुशार. देवसार रावून हुशार म्हणटच तेणें कितें केलें, हे टायमांनी तो चान्स धरूंक ना. हे टायम तेणें कितें केलें, आपूण येयलो, आमकां साल्वासांव दिलें, साल्वासांव दिल्या उपरांत लॉक घालून दवरलें. आतां आनी आत्म्यांक तुका हात लावंक मेवचो ना. जेन्ना तुका साल्वासांव मेवलें, देवाचेर विस्वास दवरलें, जेजूच्या उज्याक तुका बसका तेणें तयार केली. सकाळी सिस्टरीन सांगलें, जेजूच्या उजव्याक तुका बसका ताणें ऑलरेडी तयार केली. आमी चिंता भाव भयणानो, आमकां खूब त्रास काडचे पडटले आनी आमकां खूब काम करचें पडटलें आनी मागीर आमकां साल्वासांव मेवतलें. ना, साल्वासांव फुकट देणें तुका. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता, जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान जियेता, फुकट देणें. घाम गळोवपाची गरज ना, घाम ताणें गळयलो. तुका रगत गळोवपाची गरज ना, रगत ताणें गळयलें. तुका काम करपाची गरज ना, ताणें केलें. कित्याक पातक हे पातका विदेशी रावपाक ह्या संवसारांत इट इज इम्पॉसिबल. बट he lived a life without sin. Jesus lived a life without sin. So he performed for us. आमकां लागून ताणें करून दवरला. ताणें केला पळय तितून रावशी, तुका सुबाम देण्यांनी तो बोदता. तेका लागून भावा भयणानो, आमच्या कामाचेर आमकां साल्वासांव मेवना. जेजू क्रिस्तान आमकां साल्वासांव मेवता जेन्ना आमी तेजेर विस्वास दवरता. द गॉस्पल ऑफ युअर सल्वेशन, द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द गॉस्पल ऑफ युअर सल्वेशन, and believed in him, were sealed with the promise of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. 1 John 5:7. For there are three that testify. For they are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree. Munche, for they are three, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now if the Holy Spirit is in us, he also represents the Father and he represents the Son. He is not isolated. Isolated म्हणून चिंतिनाका. पवित्र आत्मा आपणाच भितर काम करता म्हणून चिंतिनाका. तेका बापाची आनी पुताची he has the approval of the Father and the Son. That is why he is testifying before
the Father and the Son, and he testifies for us. He's a living testimony inside of us. And he makes known things which are yet to come. Like he made me known that I will be preaching here. Before it happened, he told me. So that is how it works. Holy Spirit is going to reveal. He's a spirit of revelation. He is going to reveal things to you which are yet to come. And I've seen this many times when I minister to people. He tells me beforehand what that person is going through. You come to know because the spirit in that person and the spirit in me is the same. The Holy Spirit. The Holy Spirit does not change according to person. हो पवित्र आत्मा चेंज जायना. तुझ्या भितर दुसरो पवित्र आत्मा, माझ्या भितर दुसरो पवित्र आत्मा असो ना भाव भयणानो. पवित्र आत्मा एकूच. आनी असोच हांव टेस्टिमनी एके भयणीक मिनिस्टर करतालो आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाका हो एक एग्जाम्पल दिलो. सपोजींग तुका 10,000 pounds जाय नाल्यार आनी हांवें इतक्यात म्हटल्या आनी इतक्यात म्हटलें ते भयणीक, ती भयण म्हणूंक लागली म्हाका 10,000 poundsची गरज आसा. भाव भयणानो तेची गरज म्हाका कशी कळली. पवित्र आत्म्यान म्हाका 10,000 poundsच कित्याक म्हणूंक लायले. हांवें रुपीजान म्हणूंक जाय आसलें पूण म्हाका ताणें एक्झॅक्ट फिगर सांगलो. म्हाका करन्सी सांगली आनी हांवें तें एक्झॅक्ट तिका सांगलें आनी हांवें तिका आनी म्हाका म्हणूंक लागलो ताका ते 10,000 pounds काय मेळटले तें सांग. भाव भयणानो हो पवित्र आत्मा आमकां रेवलेशन दिता. ही इज अ स्पिरीट ऑफ रेवलेशन. ह्या पवित्र आत्म्यांक तूं घोट धरून रावशी तुज्या लायफान कांय तुणें पडचें ना भाव भयणानो. ही हांव तुमकां गॅरंटी दिता. पवित्र आत्मा जावन आसा तुका बुजवण दिवपी आत्मा. स्पिरीट ऑफ विजडम, जाणवाय दिवपी, जाणवाय दिवपी हो आत्मा. सोलोमनान कितें मागलें भाव भयणानो. आनी ताणें तो देवाक म्हटलेलें म्हाका ह्या सगळ्या संवसाराची गिरेस्तकाय म्हाका जाय नाल्यार देव ताका दिवपाचो. कित्याक देवान सांगलें आनी देव आपणाचें उतर पाळूनूच करपाचो. पूण सोलोमनान मागलें जाणवाय आनी देवान ताका ती जाणवाय दिली. आमी मागता पळय तें आमकां देव दितलो भाव भयणानो जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे मागतले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Romans 8:14, sister. 8:14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. जे पवित्र आत्म्यान जी चलतात, जे देवाच्या आत्म्यान चलतात, देव तेंकां कितें म्हणटा आपणाची भुरगीं. सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड. सन्स म्हणजे डॉटरी येयल्यो. सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड. पवित्र आत्म्यान चलपाक जाय भाव भयणानो. वी हॅव टू बी लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड. Don't be led by Satan. Be led by the Spirit of God. It is very important to be led by the Spirit of God. Because Jesus was led by the Spirit of God in the wilderness. This world is our wilderness. हे वरोणें जावन आसा आमचो हो संवसार आमचें वरोणें जावन आसा. आनी ह्या वरोण्यान तर आमकां चलपाक जाय नाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा भाव भयणानो. पवित्र आत्म्यान जेन्ना तूं पावल मारतले तूं खाला पडचें ना. कित्याक तो जावन आसा देव. आनी भाव भयणानो पवित्र आत्म्याक तर आमी उलो मारीत राव नाल्यार जायते कितें आमी आमच्या लायफान बरेपण पळयतले. आनी हांव चडशें म्हाजें टिचींग भाव भयणानो हांव पवित्र आत्म्याचेर करता. कित्याक हांवें कितें अनुभवलां
ते म्हाका जाय म्हाज्याय भावा भयणांनी अनुभवलेले. पवित्र आत्म्यान आमी चलपाक जाय भावा भयणांनो. देव आमकां सांगता हांगर, आमकां शिकयता की पवित्र आत्म्यान आमी चलपाक जाय. कित्याक लागून चलपाक जाय ते आमी पळोवया 1 John 4:4. Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. आमच्या भितर कोण आसा भाव भयणान? आमच्या भितर आसा तो पवित्र आत्मा. आनी हो पवित्र आत्मा ह्या संवसारान जो भोंवता आमच्या कानान शेपडी घालपाक आनी आपूण शिव म्हणटा, ही बोकडी न्हू, आपूण शिव म्हणटा. आनी आमी चिंता, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही इज लायक अ रोरिंग लायन. ही इज नॉट अ रोरिंग लायन. ही इज लायक, हांवें बू 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 केलें म्हणून हांव सुणो जायना, आनी मे केलें म्हणून हांव बोकडी जायना. भाव भयणानू, तो तुका दाखयता पळय तेजेर पळोवन असो नाका तेजीशीन पदवी ना. देवसारा कडेन पदवी ना, पदवी आमी दिता तेका. कित्याक देवान आमच्या भितर पदवी घातलेली आहा. आमी ती विकता हांव तेका, आनी आमी आमकांय विकून घेता. तेका लागून आमच्या लायफान आमी हे त्रास पळयता. प्रेज गॉड. द डेवल prowls around like a roaring lion. Like. He's not a roaring lion. I don't know whether I was listening to one teaching and he said, Satan is like this. He's small. We make him this big. आनी आमी चिंता तो बरो व्हडलो कोण आसतलो आनी तेजे हय दांत आसतले, अहे भायर येयल्या हुंचर आमी पळयला ते खंयच्या एका प्लेयान पळयला आनी आमी तशे तो फिगर घेवन आमी आहान. भाव भयणानो, द नॉलेज ऑफ दीस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयज. द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड रिव्हिल्स द ट्रूथ. तेका लागून आमी हो फिगर केला देंवसार एक बरो व्हडलो कोण तरी आहा म्हणून. कोण न्हू तो, तेका पदवी ना. देवान तेका पदवी दिवंक ना. पदवी तुका दिल्या, मार खोंट आनी धांवड. आनी आमकां दिसता, आनी खूब जाण अशेंय म्हणटात, ना हांव वचपाचें ना, कोणाचेर प्रे करपाचो, हात धरपाचो ना, तो आत्मा तुजेर येवंक आहा. आनी असोच हांव एक दीस कोणाच्या घरान गेल्लो मिनिस्टर करपाक आनी लेट जाल्ली आनी आमकां खबर ना. आमी गेले आनी म्हाका म्हणून, ब्रदर आपणाशीन 2 मिनटां तूं उलोवंक शकता. म्हाका सायडीन बेडरुमान घेवन गेली आनी बेडरुमान घेवन वयताना ती आपणाची स्टोरी सांगूंक लागली आनी हांव देवाचें उतर दिता तिका. देवाचें उतर दिता दिता सैतानाक तें आयकपाक जायना जालें न्हू. आयकपाक जायना, सडनली मॅनिफेस्ट करूंक लागली. हांव एकलोच भितर आहा आनी सडनलीच मॅनिफेस्ट करूंक लागली आनी केंस हे केले, दोळे आपणाचे टर्न केले आनी म्हाका मारपाक. आनी हांवें हातीक घट धरली आनी हांवें हो स्क्रिप्चर म्हटलो 1 John 4:4. The one who is in me is greater than the one who is in this world. I said, you don't have power over me. You just shut your mouth and keep quiet. आनी मागीर म्हाज्या बारी आनी एक भयण आसली, आमच्या ग्रुपांतलीच भयण आसली. तिका सांगलें एक ग्लास उदीक काड आनी त्या उदकाचेर आमी बेसांव घातलें आनी हे जेजू क्रिस्ताचें रगत म्हटलें आनी तिका दिलें. हालां पडली आनी थंयसरूच सारकी नॉर्मल जाली आनी उठली. भाव भयणान सैतान दाखोवंक सोदता तो फोटींग. तेजेर भावात दवरी नाका, ह्या उतराचेर भावात दवरा. तुज्या भितर आसा तो व्हरतो. आमी चिंता तो व्हरतो म्हणून. ना, तेका पदवी ना. देवान तुका आनी म्हाका रोचल्यान आपणाचे पदवेन. He gave us the dominion over this earth. Don't sell it to Satan. If you sell it to Satan, then he becomes stronger because you have given him the power. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
2 Corinthians 13:14. 2 Corinthians 13:14. हे उतार आमी डेली आयकता मिसाक वयता पळय तेन्ना आमी आयकता न्हू द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. ग्रेस म्हणजे कृपा, आमची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमची सगळ्याशीन आसूंक अशें पाद्री म्हणटा न्हू. Grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. भाव भयणांनो, आमची होली स्पिरिटा बारी कितकी फेलोशिप, कितके आमी पवित्र आत्म्याशीन आमी फेलोशिप करता, कितके आमी पवित्र आत्म्याशीन उलयता. व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या पवित्र आत्म्याशीन उलोवपाक. कित्याक तुज्या भितर देव, हांगर थंय धांवपाची गरज ना, तुज्या भितर देव आसा. एका पयलो उलो मार आनी मागीर दुसऱ्यांक सांग. एका उलो मारिनाय नाजाल्यार मागीर तुज्या संवसारी ज्यो टूल्स तुजीशीन आहा ती उजार कोत्ताय, देवाचें उतर उजार करिना. हे आमी डेली म्हणटा भाव भयणान, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जिजस क्रायस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट. डेली हे आमी आयकता, आमच्या कानार हे देवाचें उतर बसता, पूण आमी मारिना उलो. हांव तुका गॅरंटी सांगता, हांगर जो क्रावड आहा तितूंतलो पवित्र आत्म्याशीन उलोवपी कमी आसतलो. आनी तुमकां खबर पासून ना आसतली, जेजू जेजू म्हणटाय पळय तो पासून पवित्र आत्मोच तुका हुस्कायता, पवित्र आत्म्यानूच तूं म्हणटाय. उलोवंक लागा पवित्र आत्म्या बारी. आयच्यान प्रॅक्टीस करा भावा भयणांनो, ह्या पवित्र आत्म्या बारी उलोवपाक आयच्यान प्रॅक्टीस करा आनी पळया लायफ कितकें चेंज जाता पळय तें. कित्याक पवित्र आत्म्यान ही पदवी आसा, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. If Mary conceived by the power of the Holy Spirit, the same power is inside of you. The power is there, but when will it flow? When you seek it. See, the well of living waters is inside of you. ना आतां आमी बांयचेर गेले आनी कांटार उबे रावले आनी हय तोंड करून रावले म्हणून तोंडान उदीक येवचें ना. आमी कितें करता, तोंड हय करून आहा आनी आमी चिंता तें उदीक आमच्या तोंडान येतलें म्हणून. आमी वी हॅव टू ड्रॉ. आय टोल्ड यू इट्स नॉट हाफ मीटर, एवरीथींग इज ओवर हियर. ड्रॉ इट. See, the Holy Spirit is full of abundance. He's having abundance. I don't have the time, otherwise I would have spoken about the gifts and the fruits of the Holy Spirit. He comes with abundance, but I have to ask, I have to seek. Now, there is love. The Holy Spirit is love. I am not experiencing His love because I did not seek it. The love is there. बाय कोडे गेला आनी तोंड हांव करून आहा येवचें ना भावा भयणानो. You have to draw from the Holy Spirit that love. Tell the Holy Spirit, I want to experience your love. Tell the Holy Spirit, I want to experience the joy, the peace, the patience. You will get all this. It's not difficult भाव भयणानो. हें चड त्रासाचें काम न्हू. देव आमच्या भितर आसा आनी आमचेशीन उलोवंक सोदता एकल्याशीन. आनी आमी चिंता की पेकोणी दिवपाक थोड्याच लोकांक आसता. गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. मिरेकल्स क्रिएट करपाचे गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. स्पीकिंग इन टंग्स गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. डिसर्निंग स्पिरिट गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. सगळे आहा भितर, आमचे भितर आहा भावा भयणानो, पूण आमी ते यूज करूंक ना. गिफ्ट घेतला आनी कबडीन दवरला आनी आहा आपलो तो थंय धूल खाता. कित्याक तूं तेका उजार करूंक ना. ज्या दिसा तूं कबडींतलो भायर काडटले
आनी उजार कोत्तेले तेन्ना तो तुजो जातलो आनी सगळे तुका तितून आहा पळय ते बेनिफिट्स मेवतले. भाव भयणानो, आमी खूब डीप चिंता, हो हेल्प कोत्तलो, तो हेल्प कोत्तलो, हेजेशीन मागण्यांक गेल्यार बरें, तेजेशीन मागण्यांक गेल्यार बरें, पवित्र आत्म्या लागीं पयलें माग आनी मागीर भायर सर. हांव म्हणना मागण्यांक वचोंक नाका, आमी देवाचें उतर अशेंच येवन शिकता. आनी आमी अशेंच आमी ब्रदर आमचो जेन्ना न्यू क्रिएशन होमान शिकयतालो, आमी न्यू क्रिएशन होमाचे आमी त्या टायमार आमी तें उतर आयकलेलें. 2003, नो सिस्टर? 2003? Before that? 2008. Yeah. So 2003 सावन हांव ब्रदराक फॉलो करतालो ऑन यूट्यूब आनी खंयसरी ते कॅसेटींचेर, सोअर एंड द सीड. फ्रॉम 2003 ग्रॅज्युअली मागीर न्यू क्रिएशन होमान हांव वयतालो. देवाचें उतर आहलें भितर, पूण जेन्ना आहलें भितर भावा भयणानो, आसलें म्हणून कांय जायना. हांगर हांव म्हणटा कितक्या जाणांची सगळ्यांची देवाचें उतर आसतलें, पूण त्या देवाच्या उतराचेर तर हांवें एक्ट करूंक ना, नाल्यार तें भितरूच उरलें. आतां हांव जो पयर शिकलोलो मनीस न्हू, you will see that I can't even pronounce certain words. मातशीं जायना थोडी उतरां प्रोनाउन्स पासून करपाक. पूण आय एम नॉट ऑन माय ऑन माय इंटेलिजन्स. I said to God this. ओके, जेरमायान अशें बरयलां की देवान जेन्ना जेरमायांक सांगलें तूं वयतलोय आनी देवाचें उतर परगट करतलोय, तेन्ना ताणें सांगलें मातशें जावचें ना, हांव कसो उलोवंक. आनी देवान सांगलें हांव तुज्या तोंडान देवाचें उतर घालतलो, हांव तुज्या तोंडान उतर घालतलो. I will put the words in your mouth. I said this way, Lord, if you said it to Jeremiah, you said it to me, you said it to Raymond. And I believed and I started preaching the gospel. So if he said it to Peter, he said it to Paul, he said it to John, he said it to us. The Bible is not dead. I take the character from that Bible and I become that person. So the Bible is not stagnant. It is not only what has happened. It is what is going to happen through you and in you. So God wants to use you as a tool to go and destroy the kingdom of darkness. And that is what we are doing over here. Destroying the kingdom of darkness by giving the knowledge of the word of God. Hosea 4:6 says, my people are defeated for lack of knowledge. आमकां जाणवाय ना म्हणून आमी शेणल्या भाव भयणानो. आनी स्टार्टूच आमी केला पळय ते ह्या स्क्रिप्चराचेर. Knowing God is eternal life. If you don't have the knowledge of the word of God, you will live a defeated life. But if you have the knowledge of the word of God, you will live in his abundance. Because he is not a poor God. You see, he is not a poor God. He is not creating something for you now. In 6 days, he created whatever is required for eternity. Now, the last census was 7.75 crores people living on this earth. He created heaven and earth for Adam, the first man. Everything in abundance. After that, he didn't say, now the people have increased, I will create little oxygen. After that, he didn't say, no, the sun has to become little big. Now the people have, the population has increased. The sun is required more. No. God saw the end in the beginning. He created everything. And what people are saying, global warming, this warming, it is their body warming. Nothing is going to happen. What God has created is created. Every year we see when it rains in Goa, it is green everywhere. Now did Jesus come and plant the seeds now? No, he has spoken to the
to the earth, and in due time and in due season it comes. The word of God is eternal. It is never going to fail. Every word and every promise of God is a yes and an amen. It is never going to go void. It will perform and come to pass. I have to believe. If you believe, you will receive. If you doubt, you are without. So the New Testament is all about believing. नवो करार जावन आसा सगळो सोत मानपाचो. काम करपाची कांय गरज ना. काम करपाची कांय गरज ना म्हणून घरा बसून रावपाचें न्हू. कामाक वचपाक जाय. Praise God. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where is freedom? Freedom is in the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is the Holy Spirit. If you do not have freedom, if you are in any kind of bondage, if you think you are struggling, Spirit of the Lord, your answer. Spirit of the Lord is your answer. And I'm telling you, the Bible is full of what God has done to the Holy Spirit. Just think the powerhouse lies just half meter. Everything is inside of you. Everything that you require is inside of you, absolutely. सगळें तुका जाय पळय तें तुज्या भितर आसा. आमी फकत हांगर आनी थंय धांवूंकच उरलीं, धांवलें थकलीं आनी मागीर खाला पडलीं. आनी हो म्हणटा, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड is there is freedom. There is liberty. You are completely free because the Spirit of God is inside of you. Just understand the power of the Holy Spirit. बा भयणांनो, पवित्र आत्म्याचेर तुमचो विश्वास दवरा. देवान सांगला तुज्या फायद्याक आसा म्हणून. कित्याक आमी सोत मानिना पवित्र आत्म्याचेर? आमी जसो जेजूचेर सोत मानता तसो पवित्र आत्म्याचेरूय सोत मानपाक जाव. कित्याक पवित्र जेजून सांगलें आपूण तुमच्या फायद्याक तेका धाडून दिता. आमचो फायदो पवित्र आत्म्यान आसा भाव भयणांनो. पवित्र आत्म्याक जितको उलो मारता तितकी तुमी ओचोरिया तुमच्या लायफान पळयतल्यो. मिरिकल्स तुका पळोवपाक जाय ह्या पवित्र आत्म्याशीन उलयत राव. तुका हिलींग तुज्या आंगान पळोवपाक जाय, दुसऱ्यांक हील करपाक जाय, पेकोणी दिवपाक जाय कोणाक, ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मार. आनी हात दवर, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं बरो जालोय, तो मनीस त्या टायमार बरो जातलो. डिफिकल्ट ना भाव भयणांनो, आमी डिफिकल्ट करता ते. The word of God is not difficult if you have the Holy Spirit inside of you. If I depend on the Holy Spirit, जेन्ना हांव पवित्र आत्म्यान चलता तेन्ना सगळें हांव करूंक शकता. देवाचें उतर म्हणटा. Philippians 4:13 says, I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. I can do all things to Christ Jesus. Now Christ Jesus is living inside of us by the Spirit of God. Now he is there inside of us. Galatians 2:20 says, I have been crucified. I no longer live. Christ lives in me. हांव जो आदलो मनीस आहलो ताका ऑलरेडी खुर्सार खेळायलो आसा. आमी हे जाणा जावपाक जाय भाव भयणांनो, म्हाजी कूड जेजू बारी ते खुर्सार खेळायलेली आसा म्हणून. जेन्ना जेजू मेलो, जेजू बारी हांव मेलो, साव पावलो म्हणटा. आनी हांवेनूय म्हणपाक जाय,
जेन्ना जेजू मेलो हांव जेजू बारी मेला. जेन्ना जेजूक पुल्लो तेन्ना म्हाकाय पुल्ला. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना हांवूय पुनर्जीवन जाला. आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. ताका लागून भाव भयणांनो, आमच्या लायफान मिलाग्री पळोवंक जाय नाल्यार पवित्र आत्मो जावं. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एग्जाम्पल तुमकां हांव शिसांचो दिता. पेद्रूचोच घेवया. पेद्रू 3दा देवाक नाकारलो. आपूण नको म्हणूंक लागलो कोण पळय तो. जेन्ना पवित्र आत्मो तेजेर येता, वयता आनी पयल्या दिसा आपणाचें भाशण दिता. फर्स्ट टायम प्रीच करता. 3000 लोकांक देवा कडेन हाडटा. 3000. वोच पेद्रू. देवाक ना म्हटलेलो पळय तो. आपूण ताका वोकोना म्हटलेलो पळय तोच पेद्रू. ह्या पवित्र आत्म्यान तुका ताकद मेळटा. भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्यान चलपाक इम्पॉर्टंट. पवित्र आत्मो तो तुज्या भितर ना, आहा तुज्या भितर, पूण तूं ताका उलो मारिनाय. तो थंयसर पॅसीव आसतलो, ओग्गी रावतलो, हुस्को घालतलो तुका. पूण तुजें काम भाव भयणांनो, हांव क्रिस्तांव म्हणटच म्हाजें काम पवित्र आत्म्याक उलो मारपाक. चड पयस ना, पुतून सांगता इतकेच डिस्टन्स आसा. सगळे आंगोर घातलेले आसा. ह्या पवित्र आत्म्यान तूं जेन्ना जियेताय तेन्ना सगळें तुका जाय पळय तें मेळटा. आनी हांव गॅरंटीन सांगता, जाय पळय तें मेळटा. प्रेज गॉड. सिस्टर, सिस्टर. प्रेज गॉड. So hallelujah. How are you all? All have got a smiley face. All look so happy. What did you preach? Everybody looks to be very, very happy. Praise God.